शुभ वर्तमान। जेजूशी आयलोलो शतपती एकल्याच्या हाताकाल आसचें म्हळ्यार कितें म्हणलें सत स्पश्ट जाणा आसलो। शतपती एक सोजेर आसून हेरांच्या हाताकाल आसलो आनी तो शतपती देखून ताच्याय हाताकाल सैनीक आसले। जशें आपणें सांगल्ले परी आपले सोजेर आयकतात तशेंच ताच्या वडिलांचें उतरय तो आयकतालो। आपल्या वावरांत आपणे पाळची तीच गजाल सोमयातय ताणें दाखयली आनी आपल्या भावार्थाची उचारणी केली। आपल्या साकराचे भलायकेचे नदरेन आपूण जेजूच्या हाताखाल येवची गरज ताका भोगली। ह्या खातीर जेजून आपल्या घरा येवची गरज ताका दिसली ना। बगार एका धन्यान आपल्या सेवकाक सांगचें जाल्लें अधिकारा बरीत एक उतर ताका पुरो म्हूण दिसलें। सोमयातावन शतपतीन आशिल्लें म्हळ्यार एक उतर मात्र। एका कमांडराक वा सोजेराक आपल्या कमांडराच्या कमांडाचो वा आदेशाचो सारको अर्थ आनी तो कमांड कितलो परिणामकारी तें सारकें कळीत आसा। शतपतीच्या वा धन्याच्या एकाच उतराक लागून वा कमांडाक लागून एक सोजेर उडता बसता येता वेता ही गजाल ताणें जेजूक सांगतना जेजूक ताचें व्यक्तित्व संपूर्ण कळीत जालें। सोमयाच्या हाताखाल जावचें, सोमयाच्या हाताखाल रावचें वा सोमयाच्या अधिकारा बरीत उतराक राखून रावचें शतपतीचो गूंड भावार्थ जावंक पावता आनी होचो भावार्थ ताका जेजूतावन शाबासकी जोडून दिवंक पावता। ताणें ताका आनी ताच्या सेवकाक सांगाता जेजूच्या अधिकाराखाल आनी ताच्या उतराच्या अधिकाराखाल घालें। शुभ वर्तमानाचें लिसांव भोव सोंपें। भावार्थ म्हळ्यार जेजूच्या मोगा बरीत बिरमोती बरीत गूण करपी अधिकाराखाल येवचें आनी ताचें बळादीक एक उतर आयकूंक राखून रावचें। हो भावार्थ आमचोय जावं। शुभ वर्तमान।